पत्ता कड़वा है, पार्टी उठा रे, का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है, एक दो कांग्रेस को फेंक दो, एक दो कांग्रेस को फेंक दो, नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है। भारतीय जनता पार्टीचा, जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा, जय हो, भारतीय जनता युवा मोर्चाचा, जय हो। अरे नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, राहुल गांधी बड़वा है, नारळाची सुपारी, राहुल गांधी भिखारी, नारळाची सुपारी, राहुल गांधी भिखारी, नारळाची सुपारी, गांधी परिवार भिखारी, नारळाची सुपारी, गांधी परिवार भिखारी। दोन मिनिटाची ब्रीफ कर. भारतीय जनता युवा मोर्चान आयज निशेध कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो आनी तेचोच एक भाग म्हणून आमी राहुल गांधीची एफिकी काँग्रेस हावजा समोर जळयल्ली आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी आयकलां आसतलें की जे नॅशनल हेराल्ड स्कॅम आसा त्या कशे प्रमाणे जाल्लेले आसा ते. म्हाका दिसता 1937 राहुल आमचे जवाहरलाल नेहरूजीन एक कंपनी फ्लोट केली AGL म्हणून. आणि ती कंपनीचो मेन उद्देश कितें आसलो की जे फ्रिडम फायटरांचे व्यू असले ते लोकां मेरेन पावोवपाचे. आणि ती कंपनी कशी असली की ती कंपनीचो मेन उद्देश असलो की ते 3 न्यूजपेपर प्रिंट करताले. एक नॅशनल हेराल्ड करताले, एक नवजीवन करताले आणि एक उर्दू एक न्यूजपेपर करताले. तर जेन्ना हे जालें पळय स्वातंत्र्य मेळ्ळें भारत देशाक तेन्ना खंय तरी हो न्यूजपेपर आसा तो खंय तरी लॉसान वयपाक लागलो. म्हणून नेहरूजीन कितें केलें की सगळ्या स्टेटींक जे काँग्रेसफूल स्टेट असली तांकां सांगलें की ही जी AGL आसा हांकां तुमी सपोर्ट करा, खंय तरी तांकां तुमी लँड प्रोवायड करा, फ्री लँड प्रोवायड करा, जेणे करून तेंची ऑफिसां आसा ती सगळ्या स्टेटींनी जातली, सगळे कडेन तेंचें काम आसा तें सुरळीत चलतलें. ह्या हेतूंतल्यान तांकां ऑफिस सेट करपाक लागून, प्रिंटींग प्रेस सेट करपाक लागून लँड दिली. आनी ती कंपनी कशी जाली की मागीर फुडें चलता चलता 2008 सारकीच लॉसान गेली आणि ती लॉसान वयता म्हणून खंय तरी ती बंद पडपाक जायना म्हणून काँग्रेस पार्टीन कितें केलें की 90 लॅक्साचो लोन 90 crores लोन दिलो. ती बंद पडपाक जायना म्हणून. आणि हो जो लोन दिलो तो लोनाचो खंयसरूच रिकॉर्ड ना. म्हणजे जे AGL आमचे AGL सुद्दां तेंचे सुद्दां बॅलन्स शीटान ना की आमी लोन घेतला म्हणून तेंचे कडल्यान. पूण काँग्रेस पार्टी क्लेम करता की आमी लोन दिलो म्हणून. कसो लोन दिलो कितें दिलो काय खबर ना. मागीर कशें जाता की 2010 राहुल गांधी आपली एक यंग इंडियन म्हणून एक कंपनी फ्लोट करता. आणि राहुल गांधी कितें करता आता विषय काय आसलो AGL आणि काँग्रेसी मदीं आसलो. काँग्रेस पार्टीन AGLाक 90 crores लोन दिल्लो आणि असो हे विषय आसलो. पूण 2010 राहुल गांधी आपली यंग इंडियन कंपनी फ्लोट करता. आणि राहुल गांधी कितें करता यंग इंडियन कंपनीनसून काँग्रेस पार्टीक 50 लाख दिता. आणि जे लोन आसता 90 कोटीचो लोन आसता जो काँग्रेस पार्टीन दिल्लो आसता तो काँग्रेस पार्टी वेव करता. लोन आपलो वेव करता आणि राहुल गांधीक सगळो रायट दिता. म्हणजे एका यंग इंडियाक सगळो रायट दिता. आणि आता कशें जाता यंग इंडिया हितून येता. आणि मागीर कशें जाता की AGL आसा ती AGL कितें म्हणटा की आपल्याक तो 90 crores लोन पे करूंक जायना. राहुल गांधीक सांगता की आपल्या कडेन तो 90 crores लोन पे करूंक जायना. आणि आपले शेअर आसा ते सगळे करता यंग इंडियाक ट्रान्सफर करता. आणि जेन्ना यंग इंडियाक शेअर ट्रान्सफर जाता तुम्ही पळयलें आसतलें की जी AGL आसली
AGL कडे ज्यो प्रॉपर्टी असल्यो शेती आसा ते प्रायम जाग्याचेर प्रॉपर्टी असल्यो आनी त्या टायमार 2010 त्या प्रॉपर्टींचो व्हॅल्यू 2000 कोटी जातालो आनी आयज जर त्या प्रॉपर्टींचो व्हॅल्यू तुमी हे करशात न्हू जाल्यार त्यो प्रॉपर्टी 5000 कोटी वयर वयता आनी ज्यो प्रॉपर्टी म्हाका दिसता आमी हांगासले कितलेशेच लोक आसतले तेंच्यांनी लोन काडला आसतलो पूण केन्ना आमचे कडेन जर एक 10,000 कोटीची प्रॉपर्टी आसा आनी आमचे कडेन जर 1 कोटीचो 2 कोटीचो लोन आसा आमी कितें आमचे 10,000 कोटीच्यो प्रॉपर्टी थंय दुसऱ्याक ट्रान्सफर करचे ना लोनाक लागून हांगर तशें जाल्लेलें आसा लोन कितल्याचो असलो 90 CRचो लोन असलो आनी ज्यो AGLाच्यो प्रॉपर्टी असलो त्यांचो व्हॅल्यू 2000 कोटी असलो सादी 1 करोडची प्रॉपर्टी सुद्दां विकलेली न्हू नाल्यार तो लोन पे करूं येतालो पूण AGLान तशें करूंक ना AGLान आपले सगळे शेअर ट्रान्सफर कोणाक केले राहुल गांधीची यंग इंडियाक केले खंय तरी हितून डायरेक्टर्स आसा आनी जे काँग्रेस पार्टीचे लिडर्स आसा हे सगळे एकूच तेच लोक आसात म्हणजे त्या हितून सगळे इन्वॉल्व आसात ते सगळे तेच लोक आसा आणि त्यांचो मेन उद्देश असलो म्हणजे जे सगळी प्रॉपर्टीज आसा जी प्रॉपर्टी खरी दिल्ली ती प्रेसाच्या उद्देशा खातीर दिल्ली आणि ती प्रॉपर्टी कशी असली त्या प्रॉपर्टीचो फक्त एक चॅरिटेबल पर्पसा खातीर यूज करूं येतालो माझे अशें म्हणणें असलें की त्यो प्रॉपर्टीचो जो रेव्हेन्यू असलो अशें म्हणटा की 100 कोटीचो इन्कम जेन्ना जे हे असले पळय नॅशनल हेराल्ड बंद पडले तेन्ना त्यो प्रॉपर्टी खंय तरी कमर्शियल एक्टिविटीक दिल्यो त्यो खंय तरी मॉल घालपाक लागून तेंच्यांनी लिजार दिल्यो आनी तेजो जो रेव्हेन्यू असलो तो वर्साक 100 कोटी रेव्हेन्यू येतालो तो रेव्हेन्यू खंय तरी आमचे जे फ्रिडम फायटर्स आसा आयज जे आमच्या बॉर्डरीर लढतात आमच्या खातीर जे शहीद जाल्ले आसा तेंच्यो ज्यो फॅमिलीज आसा तेंच्या खातीर यूज करूं येतालो पूण असो ना यूज करता खंय तरी आपली एक कंपनी फ्लोट करता आनी ते सगळे जे हे आसा पळय प्रॉपर्टीज आसा ते आपल्याक ट्रान्सफर करून घेता आणि आयज खंय तरी काँग्रेस पार्टी तुम्ही पळयलें आसतलें की काँग्रेस पार्टी कोणाक ब्लेम करता की BJP रिवेंज घेता खंय तरी BJP आमकां हेरेस करता म्हणून हो जो विशय आसा न्हू हो केस आसा हे EIL पब्लीक लिटिगेशन असलें न्हू हे सुब्रमण्यम स्वामीन घातलेलें आनी सुब्रमण्यम स्वामी तेन्ना 2012 भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर नसलो तो 2013 भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केला आणि ही जी मॅटर आसा हे मॅटर प्रायमा फेसी एविडन्स असल्या कारणान कोर्टान ती केस एडमीट केली आणि 2013 ही केस एडमीट जाल्या तेन्ना भारतीय जनता पार्टी सत्तेनूय नासली भारतीय जनता पार्टी सत्तेन 14 येयलेली आसा तर भारतीय जनता पार्टीचो खंयसरूच रोल नासलो आणि इन्कम टॅक्साक इन्वॉल्व केली हितून BJPचो खंयसरूच रोल ना खंय तरी 5000 कोटीची प्रॉपर्टी हडप करपाचो जो राहुल गांधीचो जो हे आसलो षडयंत्र आसलो तो खंय तरी आयज उगाड्यार येयल्लो आसा आनी तेकाच लागून काँग्रेस पार्टीन आयज तुमकां पळयता की काँग्रेस पार्टी सगळी आबूज जाल्लेली आसा सगळे रस्त्यार येयलेले कितलेशेच इश्यू आसा ते इश्यू घेवन ते रस्त्यार केन्नाच येना पूण आयज खंय तरी ते रस्त्यार येयलेले आसा तेका आमचो एक उद्देश असलो की खरें सत्य कितें आसा ते सगळ्या लोकां मुखार येवचें सगळ्या युथांच्या फुड्यान येवचो त्या हेतूंतल्यान आमी हो निशेध प्रोग्राम आयज ऑर्गनायज केल्लो आसा